सुरुवातेक आमी गायन घेवया गायनाचो अंक 821 पेज 10. Nowe git rocun gaya Pormeshwara Vakana Shekachi Ridumi Bor Deva Surgita Gaya Nowe git rocun gaya Pormeshwara Vakana Shekachi Ritumi Bor Deva Surgita Gaya Pormeshwara Chamana Gita Gayo Nagoda Urkarat na Devache Urgota Gayon Tache Novegi Rosun Gaya Pormeshwara Vakana Shekachi Ritumi Bor Deva Surgita Gaya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी आसूं. प्रितीच्या बहिणी बाबरो, आयज सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या इतारान आमी आसा आनी आयज आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सप्ता सर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समारंभता. जेजू आमचो राजा जिविताचें बरेपण आमकां फावो करता आनी ह्याच राजाच्या रायपणा खाल आमी सदांच चलूंक आमकां जावन एकल्याक किरीत कृपा आनी बोळ हे भेटेंत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या, ताच्यो आज्ञा जिवितांत सांबाळूंक आनी पाळूंक आमी फाटीं उरल्या. देखून ह्या वेळार खालतीखायन तेच देवाचें भोगसोणें आमी मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच संकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakutko, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. Moi madeva kursorgi, ani shanti da joista sasari. Zorves pora deva surgi charaya, zorpudveda deva baba, ami tuka namaskar kortao, ami tuka din vahastao. Tuja dorvoi mova paso, ami tuka bagantao. Moi madeva kusorgi, ani shanti da jaistra sasari.
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिल्ली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे महिमा देवाक उजोडी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू येशू एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उजोडी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि शासनाचे देवा आमच्या दोयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगता सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरयता देवा शासनाच्या शासनाक आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सुरेस्पोर देव अशें सांगता हांवूच म्हज्या हिंडांक राखतलो आख्या हिंडाची सोद कोत्तलो जोळी मोळी शिपडलोल्या शेल्यांक सोदतल्या गोळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेल्यांक सोदून काडटलो दुरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय ताण हांव तांकां सोडयतलो हांवूच म्हज्या शेल्यांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोशें कोत्तलो असो उलयता तो दोनी सोरेस्पोर सांडलोलेक हांव सोदतलो दुखोवलेल्यांचे गाय बांदतलो आनी असोक जाल्ल्या तिका गोट कोत्तलो मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो हांव तांचो खरो गवळी जातलो आनी तुजें म्हज्या हिंडा असो उलयता तो दोनी सोरेस्पोर तुजें अशें जातलें शेल्या आनी शेल्या मोदें मेंढऱ्या आनी बोकड्या मोदें हांव नीट कोत्तलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावन दी म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना पुतून म्हणुया म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना म्हजे दुस्मान घुस्पतात पळेतात थोटाक जातात तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय कुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बोन ओत्ता जबाब म्हजो गवळी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना तुजी काकूत बोलेपण 2 दिसां म्हजेर व्हांवता ओचीत गोरान देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाल जबाब
म्हजो गोडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा भयणानू. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रार्थन फॉल कशें बापान क्रिस्ताक मेलेरांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणूय आयलां. आनी जशी आदामा सोवें सगलीं मरतात तशी क्रिस्ता सोवें सगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगलीं कर्मा प्रमाणें आपआपल्या जाग्यार पयलो प्रार्थन फॉल कशें. क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगलीं उपरांत सगले प्रधानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करूंक तो आपले राज देवा बापाच्या आदीन करतलो. आनी तेन्ना सप्ताची संपादनी कित्याक आपल्या सगल्या दुस्माना पांयां तोला मुस्तीत पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताच्या आदीन जातल्यो तेन्ना ताचो पूत आपणाच्या आदीन सगलें केलें. ताचे आदीन आपणाकूच करतलो. हे परी देव सोगता संवसाराचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतरें. देवाचें वडोपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Salves Boratzoizo, Salves Boratzoizo, Salves Boratzoizo, Salves Boratzoizo. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ती सदैव. Salves Boratzoizo, Salves Boratzoizo, Salves Boratzoizo, Salves Boratzoizo. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां झोमतलीं. आनी जसो गवंडी शेड्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्या न्हू, येयात, संवसार रचल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवण दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो कसो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिरेस्त आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो जबाब दितलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळयोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळयोवन पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिडाड दिलें, विंगडो पळयोवन
तुका न्हेसूंक दिलें आनी तुमी पिडेंत वो बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आमी गेल्या आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगतां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक भावा भयणां मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें म्हाकाच केलें मागीर तो आपल्या दाव्या आसलेल्यांक तो म्हणटलो शिराप पडलोल्या न्हू सोयतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजी सोडशिलीं कोडसुरून वसात कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिले ना वाटसूर कसो आयिल्लो तुमी म्हाका बिराड दिले ना विंगडो जाल्लो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले ना पिडेंत वो बोणकोणीत पडलोलो तुमी म्हजी खबर गेली ना ते वेळार ही ताका जबाब करतली सायबा केन्ना म्हूण तुका आमी भुकेल्लो तानेल्लो वाटसुरो वो विंगडो जाल्लो पिडेंत वो बोणकोणीत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगतां हांवें ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना आनी ही सासणाची खास भोगूंक आनी बऱ्या मनशांच्या सासणीक जिविताक भोगूंक वेतली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता इश्टानो आयज पवित्र सभा केरीत भाशेन जेजू रायपणाची दोबाजीक परब आख्ख्या संवसारभर मनयता आनी असल्याच संदर्भान आयजतान आमी नवें सेवाधर्मीक वरोस सुरू करता आनी हे 11 दिसाक पवित्र सभा जेजू रायपणाची परब आमकां स्थापता आनी दवरता आनी परब कित्याक पवित्र सभा ह्या 11 दिसाक स्थापली हाचो हेतू कितें 1925 वर्साक जेन्ना पयले 20 झूज फर्स्ट वर्ल्ड काबार करून संवसार दुसरे विश्व झूज हाका तयारी करूंक फुडें पावलां मारतालो तेन्ना वरिश्ठ फुडारी उत्पन्न जाले हिटलर मुसोलोनी असले महान मनीस उत्पन्न जाले आनी ताणें मनशांचो आनी धर्माचो निसंडन करून उडयले कितल्याच लोकांक चुरचुरे नासतना मारून उडयले आनी असल्या ह्या भिरांकूळ सोमदिरांत मनीस देव कोण तो विसरलेलो आनी ह्या राजांक ह्या फुडाऱ्यांक आपलो राजा करून तांचे पुतळे आनी तांचे इगोर्जो करून तांकां मान दिवंक लागलेले हे वेळार पाप साहेब पायूस 11व्यान ही परब जेजू क्रिस्त सोगटाचो राय ही परब स्थापली दाखोळ करूंक न्हूय जेजू आतांचो पूण सदांच राय आमच्या जिविताचो जरूय ह्या राजाचे एका दिसाक रायपण सोंपतले पूण ह्या जेजूचे रायपण केन्नाच सोंपचें ना कित्याक मनीस देवाचे नदरेंतलो देवाचे शिकवणेंतलो पयस गेल्लो आनी वायटोवें जिवीत आनी धाकट्या गरिबांक लोकांक मारून एक पोजडें जिवीत जिवंक आपली पावलां मारतालो आनी जियेतालो देखूनच पयस सभेन ही परब स्थापून दवरली पळयात भाव भयणीनो आयच्या दिसाक तुमकां एक घडणी सांगता म्हाका आनी तुका घोडे आयचो नियाळ करूंक फायद्याचो जातलो रोमा शारांत दर एका ब्रेस्ताराक उदियेंजा म्हणल्यार जाता आतां उदियेंजा म्हणल्यार कितें लातीन भाशेन हें उदियेंजा म्हणल्यार ऑडियन्स जमा जाल्लो लोक पाप साहेब दर एका ब्रेस्ताराक पवित्र सभेची शिकवण ओ दोतोन ब्रेस्ताराक ती जमा जाल्ल्या लोकांक दिता
पूण ह्या पॅन्डेमिकाक लागून हे कोरोना व्हायरसाक लागून हालींच्या म्हयन्यांनी फाटल्या कांय म्हयन्यांनी ही बंद केल्या. पूण फाटल्या म्हयन्यांतान पाप साहेबान ही सुरवात केल्या परत. आनी आपले पयलेच उदियेंसाक पाप साहेब हे कोरोना दुयेंसा वरवीं मनीसकूड कितले पयस गेला, आमी एकामेका सोबे कितले नातें बिगडलां हाचेर नियाळ करून आनी आमची पावलां बऱ्या वाटेर पावलां मारूंक आमकां उलो करतना मार्कोसांनी ह्या वरिश्ठ मनशाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार धरून ताची देख घेवंक सांगता. जाल्यार हो मार्कोसांनी कोण काय? लातीन भाशेन एका पाद्रीक म्हणटात. हो एक पाद्री भाव रोमाच्या बोगलेकूच आशिल्लो कोमो म्हणून एक डिओसीस आसा. ह्या डिओसींतलो हो पाद्री भाव. तुमी जाणात युरोपाच्या शारांत आमचो आसियेंतलो लोक, आमचो आफ्रिकांतलो लोक आनी हेर देशांचो लोक वावर धंद्याक वेता. आनी वावर धंद्याक गेल्ल्या लोकांक जायते जाण मारताले, फटयताले, नागयताले आनी रस्त्यार सोडटाले. असल्या लोकां सोबे हो पाद्री भाव आपली दोयाळाय दाखयता, तांकां बरें करूंक वावुरता. अशें आसतना एका दिसाक मातसो तकलेन सुटलेलो मनीस ह्या पाद्रीक भेटता. दनपाराचो वेळ आसता आनी आपल्याक जेवण दी म्हूण मागता. आनी हो पाद्री भाव हे मातसो तकलेन सुटलेल्या मनशाक जेवण दिता. पूण दुसऱ्या दिसाक जेन्ना होच मनीस ह्या पाद्रीक भेटता तेन्ना पाद्री सजमता गोळे परत हो मनीस आपल्याक जेवण मागूंक आयलो आसतलो. आनी जेवण घेवन भायर सरतना हो मनीस ह्या पाद्रीक सुरी तोपता आनी जिवच मारता. ही घडणी वर्सां फाटीं घडोंक ना, हालींच्याच म्हयन्यांनी घडलेली. आनी ह्या पाद्री भावाची देख घेवंक आनी क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आमकां पाप साहेब उलो करता. भाव भयणीनो, आयचो विशय म्हाका आनी तुका क्रिस्ताचें रायपण सेवे चाकरेचें ह्या रायपणाचेर नदर मारूंक तुका आनी म्हाका उलो करता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत एजिकेल प्रवादी एका बऱ्या घोड्याचें चित्र म्हज्या आनी तुज्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी आयची तिनूय वाचपां म्हज्या आनी तुज्या काळजाच्या पड्ड्यार सादवल्यांत. आनी आयची तिनूय वाचपां एका बऱ्या घोड्याचें चित्र कशें तरेन आसचें हें आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत एजिकेल प्रवादी जी पोरजां इस्रायल पोरजां देवान विचून काडलेली, गुलामपणांतली सोडून भासायल्ल्या देशांत हाडलेली, तांकां राजा फुडारी दिल्ले, तांणी आपूण राजा म्हणून पोरजेक फटयले, तांकां दुसरे दिशेन वयले आनी पोरजां वायटोवें जिवीत जिवंक लागली. अशें आसतना बरो गवडी कसो आसचो आपलेंच उदारपणान दिवन एजिकेल प्रवाद्या वरवीं देव आमकां कोडीत करता. आनी फुडाराक येतल्या जेजू क्रिस्ताक बोट दाखोवन बऱ्या घोड्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवन पावलू पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत म्हाका आनी तुका जेजूच्या रायपणान कसलो वांटो आसा हाचो उगडास करता. जाल्यार आयचें शिव वर्तमान बोकड्यांक आनी मेंढरांक दोशी केल्ले, बऱ्या आनी वायटोव्या मनशांक दोशी केल्ले हाचें आमी आयकलां. जायते पयस पुस्तकाचे जाणार सांगतात ते भाशेन हो आवेसफोर मातेवाच्या निमण्या पानाचे आहा देखून गोडये हो उपरांत एड केल्लो जायत. कित्याक जेजूचें रायपण रोखडेंच येतलें जेजूच्या मरणा उपरांत असो लोक सजमतालो. देखूनच लोक जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावतालो आनी रावन रावन थकल्या उपरांत आपले वायटोवें जिवीत मेट्टा तशें जिवूंक लागलो. असल्या लोकांक शिटकावंक मातयेव बरयता. जशें जेजूचो काळ येतलो, जेजूचें रायपण स्थापतले तेन्ना मेंढरां आनी बोकड्यो जश्यो गोट्यान घालतना दोशी करतात तशी बऱ्या आनी वायटोव्या मनशांक दोशी करून
जेजू नीत कोत्तलो हाचो उगडास करता. भाव भयणो, आयची परब आनी आयचो सेवादोर म्हाका आनी तुका कितें शिकयता काय? पावस पडल्या बगर शेतांतले बेबे रडोनात. पावसाचे थंड वारें मारले बगर घरांत दिव्या फुड्यान पिसोडी येनात. आयचो समाज बोवाड मारता. नवे नवे फुडारी कशे उत्पन्न जातात असल्या संदर्भान आमी आसतना आमचो देश आनी आमचे गोंयचें शार आख्खेंच तुफानाक सांपडलेलें आसा. जरी म्हाका आनी तुका राजाक आसलेले कोण मेळोनात, पूण मनीस आपले आशेक लागोन, आपल्या व्हडपणाक लागोन, दुसऱ्यांक किकोंत करून, दुसऱ्यांक माडोवन आपले रायपण जिवंक सोदतात. आमच्या गोंयच्याच साराचेर आमी नदर मारुया. काडली जीब लायली तळ्याक असोच आमचो सरकार चलता. आनी अशेंच चलोन डबल ट्रॅकिंग असले वरिश्ठ प्रोजेक्ट पास केल्ले आमकां मेळटात. आयज तूं आनी हांव मास्क घालून भोंवतात. हांगा मास्क घालून आसात, थोडे फुडाराक आमकां हाडल्यान सिलिंडर रावचे पडटले. कित्याक सेव मोले म्हणटात, सेव मोले म्हणून मोलेंच कातरून उडयलें. फुडाराक कितें घडत आमी नगडो. देखून आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक म्हाका आनी तुका कार्य आसा. आमी मोर्शेकारां फाटीं नात. म्हणटेली थोडी, आरे ते साश्टीच्या गांवांनी घडटा, म्हाका आनी तुका कित्याक पडलां? भितरल्या भितर जायतें कितें येता. एका वेळार मोर्शेचो लोक आपले नुस्त्याच्या धंद्या वरवीं आपल्या भुरग्या बाळाक आनी आपल्या कुटुंबाक वाडयले. आयज रापण मारल्यार, आयज बोटीन नुस्तें धरून गेल्यार नुस्तें पडना, आयज जेल फिशूच पडटात. एका टायमार मोर्जेच्या व्हाळांनी जायतें दोर्याचें नुस्तें वयर सोदतालें. आयज नुस्तें न्हू म्हूण काड्डुवां पासून वयर सरोनात. एका टायमार साश्टींचो लोक तुमच्या गांवांत येवन कासव धरूंक येताले. आतां तेयूय येनात. कित्याक आमचे जागे आमी भरून काडल्यात आनी आहात तेय जागे विकूंक सोदतात. भाव भयणो, आमची सृश्टी आमी राखून धरुया. हें आयचें रायपण चलोवंक आमकां दर एकल्याक उलो आसा. जायतो लोक रस्त्यांचेर येता. आख्ख्या संवसाराक आनी खेरीत भाशेन आमच्या देशांत आख्खीच चडावड चाललेली आसा. देखून मागुया, म्हज्यान आनी तुज्यान घडये वांटेकार जावंक जायनात, पूण आमचो मागण्याचो तेंको तांकां दिवया. आनी अशें आसतना आयच्या दिसाक 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. जेजूचें रायपण, गंवडीक रायपण. देखून आमचें गंवडीक कार्य मानून घेवया. पिसुट्टात तीं झाडाची पानां झाडांनूय, कातोरतात त्यो बोटांचे नाकटां बोटांनूय, पालवतात त्यो दिव्याच्यो वाती दिव्यानूय. सांगोक ते सोदता तें हें. म्हाका आनी तुका बावतिजमा वरवीं जेजूच्या गंवडीक रायपणान वांटो आसा. आनी बावतिजमा वरवीं जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत प्रवादीक, राजकी आनी रायपणांत म्हाका आनी तुका उलो केलोलो आसा. हें आमचें त्रिपेट कार्य बावतिजमा वरवीं आपणायल्लें आमी मानून घेवया. अशें एकलो बरोवपी बरयता, The world suffers not because of violence of a bad people, but because of silence of a good people. आयचो समाज उद्रुश्टांक सापडला वायटोवे मनीस आसात म्हणून न्हय, पूण ओगेपणाक, बऱ्या मनशाच्या ओगेपणाक लागून. देखून आमचें प्रवादी गंवडीक कार्य आमी मानून घेया. इगोर्जेक कोण हो येता, तो येता, हो कित कोता, तो कित कोता, हें जाणा जावचे बोल्लेक तुजे हात बोड इगोर्जेक घाल. कित्याक
इगोर्जेचोय कायदो, इगोर्जेचोय मेंबर तूं, इगोर्जेचोय वांटो तुकाय आसा, कित्याक हेच इगोर्जेन तुकाय बावतिजमावरी वांगडी केल्लो आसा. इगोर्ज सगल्यांची, थोड्यांची न्हय. तितून सगल्यांकूच वांटो आसा. ती कसलेंय जिवीत जीव इगोर्जेंत सगल्यांक वांटो आसा. देखून तुजोय वांटो तूं दिवंक तोजवीत कर. दुसरें, जेजूचें रायपण दोयाडायचें रायपण. जेजून आपलें रायपण चलयतना गरीब दुबड्यांची, अशोक्तांची, वाटसुऱ्यांची, पयस गेल्ल्यांची सदांच सेवा केली आनी तेंको दिलो. आमचें रायपण आमी जियेतना, क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमचें रायपण सेवेचें जावन दी, न्हय व्हडपणाचें, न्हय आशेचें. देखून रस्तो कितलो रुंद आसा हें गरजेन न्हू, पूण तो रस्तो आमकां हूंय पावयता हें चड गरजेचें. बांयंत कितलें उदक आसा हें चड गरजेन न्हू, पूण तें उदक कितलें नितळ आसा हें चड गरजेचें. संवसारांतलीं कितलीं वर्सां हांव जियेलां हें चड गरजेन न्हू, पूण तें जिवीत संवसारांतलें हांवें आनी तुवें कशें तरेन क्रिस्ताची तत्वां घेवन जियेलां हें चड गरजेचें. देखून म्हजें आनी तुजें जिवीत जावन दी क्रिस्ताक गोवाय दितोलें. आनी गोवाय दितोलें जाल्यार दोयाळपणा वरवीं, आमचे सेवे वरवीं दुसऱ्यांक आमी साक्षीदार जावया. आनी हेचे तिसरो संदेश, जेजूचें रायपण नितीचें आनी शांतीचें. दुसऱ्यांच्या जिवितांत शांती हाडटलें, दुसऱ्यांच्या घराब्यांत शांतीचें हाडटलें आमचें रायपण जावन दी, न्हय दुसऱ्यांच्या जिवितांत तुफानां कोश्ट घालतलें. देखून उगडा सुरात आमी खोंड मारुया, आमकां दांग मारूं जाता तितुली. आमी घांस मारुया, आमकां गिडो जाता तितुलें. आमी आसरो बांदुया, आमकां विसो जावो तितलो. काळजीदाराचें बी जावन साऱ्याचो आसरो घे, पूण फटिंगपणाचें कोगूड जावन कावड्याचो गुटेर पिडेर करूं नाका. घोडटा जाल्यार खाऱ्या उदकान उडी मार आनी तुजें जिवीत निवळ कर, पूण बऱ्या उदकान उडी मारून तें उदक मेळ्ळें करूं नाका. वेळ आसल्यार बऱ्या पिठाचे लाडू कर, पूण फटिंगपणाच्या तेलान तें सोडी नाका. सांगोंक सोदता तें इतलेंच. दुसऱ्यांच्या जिवितान शांती आनी नीत हाडटलो जाल्यार खालती जावंक आमी वावरुया. ह्याच वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी नीत आनी शांती हाडटले. आमचें व्हडपण वयर काडूंक म्हाका कित्याक सांगोंक ना, आमचे वरवीं कित्याक जावंक ना हें करचें बोल्लेक सांगातान मेळून वावर करूंक आमी आमची पावलां मारूंक फुडें चलया. तेन्नाच शांतीची आनी नितीचें रायपण जेजूचें आमी बांदूंक पावतले. हांव आनी निमणे सुवातेर सांगता, घोराबो ओ घर मोडूंक सोंपें, बांदूंक न्हय. उदक वारोवंक सोंपें, भरूंक न्हय. दुसऱ्यांक किकोंत करूंक सोंपें, पूण वाकाणूंक न्हय. दुसऱ्यांक वाकाणून नितीची आनी शांतीचें रायपण बांदून दोयाळायेन आनी गवळीक कार्यान तें बांदून हाडूंक म्हाका आनी तुका ह्या आल्तारार येतल्या जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान आमकां आदार आनी बोड मागुया. सगळे आमी उबी रावया. आनी वेळार
आमचो सोणिकल्याचो बाबार्थ सगळी आमी सांगातान अनेका स्थळान उसारुया. सोतमानथान देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या रसनराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच बुधाक आमच्या सुमयान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांभोवलो अंकवार मारिथान जन्मलो पोस पिलाते खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका आमी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसाक मनांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोरपदीदार देव बापाच्या उलस्यान बसला तुवेदांची मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो सन्मान पवित्र आत्म्याक दरेक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पदकाचे भक्तसनी कुडीचें जिवनपण सोंसण्याचें जिवीत आमेन. आनी ह्या बाबार्थान आमचे जणिकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. हांव ताचो खरो गवळी जातलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेळयांची गवळी म्हूण वळखून देवाच्या स्मरना प्रमाणे ताच्या शेळयांचो सांबाळ करूंक आनी वखदां भायर तांकां बरो चोरव दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनया देवाक आयकामचो ताळो मुक्तीपणान मातावलो. शेळयां आनी शेळयां मदें मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें हांव न्हीद कोत्तलो. राजकारभार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी हालोयना जावंक पूण देवान तांच्या हातान दिल्लो कारभार देवाचेच मांडावळी प्रमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान ताणें चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोनया देवाक आयकामचो ताळो मुक्तीपणान मातावलो. उपरांत सगळ्या प्रधानाचो अधिकारांचो आनी पदव्यांचो बोस करून तो आपलें राज देवा बापाचे आदीन कोत्तलो. चेंचून सोडलेल्या जोयताचे नदो दवरून आनी ताच्याच मोलादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी सर्गीच्या राजाच्या तत्वां मदें सातोल्या झुजान आमी सर्गीच्या राजाची तत्वां सदांच उच दवरूंक आनी जोयताचो मुकूट सोडूंक आमकां बापाची आदार मागुया. दोनया देवाक आयकामचो ताळो मुक्तीपणान मातावलो. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. बुकेक तानेक पिडेक विंगलेपणाक नेणारपणाक एकसूरपणाक निराशीपणाक आनी हेर वायटांक सांपडलोल्या सोवें क्रिस्त रायाच्या दोयाल सेवेची आनी उपकारां जावं आनी अशें सोयर वायटाचे जोयतीवन जाल्ल्या जेजूच्या दोयलपणाचो सुवात ती भोगूंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनया देवाक आयकामचो ताळो मुक्तीपणान मातावलो. बोदळ बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कुमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया गायनाचो हांग. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन घेवया गायनाचो हांग C30 पेज 41. Rupe bangar magina ako sosar tu sosai pa amchi kaza tu kazai kushin
तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दोयाल बापा पातकांचें बक्षणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगाल आनी शांतीक एकवट म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलो ही शासनीक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रोचणेचो शांतीची तो निथळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच केली भेटोवनी आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकाऱ्या खाल हाडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी संवस्थायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 Kalvaraco, Solvispor tu. Povid, 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 Kalvaraco, Solvispor tu. Sorgani संसार बोलला तुझ्या Sorgi, duka soizu, Sorvesporaci navieta, yeta takasu. Sorgi, duka soizu. बाबा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण संसगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी शेवण जात असताना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सोमेस्त घेया थान्यांतलें पियेया ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सस्नीक खोराराचें हें रगत पातकाची बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारो वतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bhavatato good porgotuya सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा घोडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेन जुजे तुजे पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुता आनी सर्व काळीत कामान वल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचो जेजू वरवीं त्याचो जेजू सांगाता त्याचो जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या ती साधन्या मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरो भाशेन नोंदरेकता तर आमकां तुजी दार काकुदीन सर्व पातकांतली सडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोजी येताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका जावन म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया गायनाचो D21 पेज 58
तूं राव जेसू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुजेशी येता जेसू आमचेशी तूं राव जेसू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सोमी जेजू क्रिस्त सोगट्या सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दोबाजीक परबे दिसा उमो जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासनांक वैभवान सुर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन मातशें बसी आयज मेसाची मांडावळ केल्या आनी काल फावो सफाई केल्या ह्या सगळ्या PBC वांगड्यांक तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक सांज जुजे समुदाय पोनीर ह्या सुमारान एका बरें म्हाका डोनेशन दिवन आदार केला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं ह्या आयताराक आमी नवे मांडावळीन मेसां सुरू केल्या आयतार आनी सुमाराच्या दिसांनी मिसां समुदाय प्रमाणे मांडल्यांत लागू जातल्या समुदायाच्या वांगड्यांनी 6:30 वरांचेर मिसाक पावचें सगल्यांक बॉडी टेम्परेचर चेक करून आनी हँड सॅनिटायज करून आमी भितर धाडटले 10 ते 7 वर्सांचे जी भाग घेवंक शकतात तांची नांवां सर्वे प्रमाणे PBC फुडाऱ्या लागीं दिल्लीं आसा
तांणी भाग घेवंक येवचें. ह्या सुमानान मांडावळ ह्या परी आसा. सोमारा दीस वालंकिनी सायबीनी समुदाय पयलो भाग, मंगळारा दीस वालंकिनी समुदाय दुसरो भाग, बुधवारा दीस सेंट एंटनी समुदाय पयलो भाग, ब्रेस्तारा दीस सेंट एंटनी समुदाय दुसरो भाग, शुक्रारा दीस सांताक्रूज समुदाय, सोनवारा दीस माय दे दिवस समुदाय. जाणी मिसां भेटयल्यांत सुमानाच्या दिसांक फामिलींतले 5 वांगडी मिसांत वांटो घेवंक शकतात. तशेंच आमी तुमचे आयताराची देणगी जायते जाण तलेत आमकां मिसानांत म्हणटच आमकां देणगी आमकां दिवंक मेळना. मिसांत वांटो घेतात तेन्ना तुमची देणगी घालूंक आमी थंयसर बॉक्सीस दवरलेले आसात. भायर सरता त्या दारा लागीं तुमचे दान उदारपणान ह्या बॉक्सिसान तुमी घालचें. ते तुमचे संडे कलेक्शन जातलें. तशेंच हेरा दिसांनी सुमानाच्या दिसांनी वांटो घेतात तेन्ना ह्या बॉक्सिसांनी तुमी तुमचें दान घालचें. आख्या सुमानाचें आयताराचें कलेक्शन कशें तें जातलें. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता. ही तांची पयली चीत. मादायस झेवियर फेर्नांडीस आनी इनासियो फेर्नांडीस आनी आना ग्रासिया फेर्नांडीस गांवान चोपडे आनी एडलिन फेर्नांडीस आंकवार दू, आग्नेलो रेमिजियो फेर्नांडीस आनी मारिया लिना फेर्नांडीस गांवान कोरगांव. हांचे मदें कसली आडकोड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. सायबिणीचो ग्रोठो भायल्यान निवळ करूंक आमकां किरीत आदार करतल्या बाब मिनिनो, डॉमिनीक, ग्लॅडविन, स्टीफन, नॅश, एंथनी, प्रेस्टन, एशलिया हांकां आमचे दिनवास. तुमच्या आनी तुमच्या फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आमी फुडल्या आयतारांत आदवेंताच्या काळांत भितर सरता. फावो ती तयारी आमच्या जिविताची करूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या काळजांत जेजूक जल्माक हाडूंक आमकां पवित्र सभा दितले उपाय आमी घेवया. कुमसार जावन मिसांत वांटो घेवन आमच्या काळजान जेजूचो गोठो तयार करुया. 2 दिसा मिसा उपरांत कुमसारांक तुमकां पाद्री आसतलो. आमची उत्मीक तयारी करूंक 2 सोनवाराक सांजे पवित्र वर आनी नातालांच्या आट्याचो रायट 8 वरांचेर करतल्या. पवित्र वर करूंक ह्या सुणांक तरणाटी तें लायव्ह करूंक आमी तुमचे मेरेन पावूंक आमी वावुरतल्या. तुमच्या घरांतल्यान तुमी वांटो घेवंक वावुरचें म्हूण आमची विनंती. नातालांची आत्मीक तयारेची मांडावळ तुमच्या फिरगोज सभेच्या वांगड्या मेरेन पावयल्या. तुमचो आदार आनी सहकार आमी रावता. बाब जोवेल हाणें 2 आयताराक मिसांत लायव्ह करूंक आनी तुमचे मेरेन आमकां पावूंक आमकां आपलो उदारपणी आदार आनी सहकार सदांच दिला. तांकां आमी काळजंतान दिनवासता. आपल्या फुडाराक लागून तो आमच्या सांगाताक आनीक आसचो ना. किरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा आनी दिनवासता. जाणी सरभोंवती आमचो आख्खोच वाठार करूंक
तोंड घालूंक झाडां कातरूंक आनी हे वरवीं सगळे सफाई करूंक आमकां आदार दिला ह्या सगल्यांक बाब नॅश डॉमिनिक वेल्डन स्टीफन प्रेस्टन जुजू ग्लॅडविन एश्लिया ड्रेक फ्लाविना एलिसा एलिसन एन्सन एल्विना ब्रँडन आनी वेलरॉय हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा देवान तुमचेर मिलाग्रेस सायबिणीचे विनोदीन किरीत आशिर्वाद घालचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मनीसपणाची जीण जिवन क्रिस्ताचें रायपण परगोडूंक आनी विस्तारूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गायन घेवया गायनाचो अंक R43 पेज 199 Jesu आमच्या राया जेजू आमच्या राया जोय जेजू आमच्या राया जेजू आमच्या राया आम्ही एकठांय जाल्या सोबे माझार Jesu आमच्या राया जोय जेजू आमच्या राया जेजू आमच्या राया जोय जेजू आमच्या राया जेजू